जो पत्रावळीचो धारगळ या संदर्भात आम्ही कलेक्टराक निवेदन दिला। त्या निवेदनाची ताबडतोब दखल घेऊन काल त्याने आमची काँग्रेस ब्लॉक कमिटी समेत कामत मॅडम जे डेप्युटी मामलेदार आहा ताणी सांगला त्याका जे स्पॉट आसा जे क्रिटिकल आसा ते सर्वे कर आणि आपणाक ताबडतोब त्याची नोंद दी म्हणून तशें आम्ही काल सर्वे केला। आयज थंय धक्कादायक गोष्टी आमकां निष्पन्न जाल्यात की ते बरे बरे मुशी असले उदक सोडपाचे उदक वचपाचे ते सगळे डंपिंग माती करून पुरयल्यात आणि थंय आयज प्रोटेक्शन वॉल नासतना माती डंपिंग केल्या। अशा हेतून ती सगळी माती परत रस्त्यार येवन मोठ्या प्रमाणात ॲक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा। त्या गोष्टीन जर आयज सरकारान ताबडतोब जर तेचेर ॲक्शन ना घेतली जाल्यार आमी सगळे पेडण्यातल्या जनतेक घेवन ह्या हायवेर उतरतले आणि असे निष्क्रिय जे PWDचे इंजिनियर आसा तांकां सरकारान ताबडतोब निलंबित करपाची ही आमची मागणी आसा। सरपंच सुबोध महाले, नामोटे मोगुंबे ग्रामपंचायत, वांगडी म्हजो प्रसाद महाले, पंच मेंबर त्याच प्रमाणे इतर ग्रामस्थ आमच्या बरोबर हजर आसात। आयज तुम्ही पळयता हांगासर रस्त्याचें काम जे चालू आसा वायडनिंग हायवे नॅशनल हायवेचे ते एकदम कमी दर्जाचे निकृष्ट दर्जाचे काम चालू आसा। लोकांची सेफ्टी मेजर्स खंयच घेताना दिश्टी पडना। हेचेर आवाज उठोवपाक लागून आमी एक निवेदन आमच्या डेप्युटी कलेक्टर पेडणे एकाचे सुपूर्द केल्लेले आणि सांगलेले की कितें तरी हेचेर ताबडतोब कारवाई जावची आणि त्या संदर्भात आयज डेप्युटी कलेक्टरान पेडणे मिटींग आणि त्या मिटींगेक ठरल्या प्रमाणे आयज कॉन्ट्रॅक्टराची डायरेक्शन दिवपाक जाय की रेड पॉयंट जे माल आमी करून दिल्लेले आसात आणि तेचें काम करपाक लागून तेका आयज डायरेक्शन दिल्लेलें आसा। आयज त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आमी शिटकावणी दिवंक सोदता। हे जर काम ताबडतोब ना जालें जायत जाल्यार आमच्या एक्शन हातून कितें तरी एक्शन करची पडटली आणि तेका पूर्णतः जबाबदार ते कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टर आनी डिपार्टमेंट आसतले।